오직 내 바보니 내 바롭단 켈리 이곳 뭐가 파니 Shimona sondostam Amshingal zamurgota Amchidona ulasta Soy sorves pora Amchimona sondostam Amchikal zamurgota Amchidona ulasta Soy sorves pora सगळ्यांक तुमकां आदी बरो दिसत्यो आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां सगळ्यांक आयचे मिसाची भेटीन आयची मिसाची भेट आमी भेटयता देवाक दिन वासून रेमंड फेर्नांडीस आपल्या जल्माच्या दिसाक ही भेट भेटयता देवान ताचेर आशिर्वाद घालूंक मागुया दुसरें तसो आमी भेटयता सोंपून गेल्ल्या जुआंव मार्टीन आनी जुआना आना मारिया फेर्नांडीस हांच्या आत्म्या पासत देवान तांकां सर्गीचें सूख फावो करूंक हे भेटेन मागुया आमची क्रिस्मगेतुलीं भुरगीं जी आपली लागशिल्ली तयारी करतात ह्या आमच्या भुरग्यांचेर देवान खेरीत आशिर्वाद घालूंक मागुया जुडीत आपलो जल्माचो दीस मनयता देवान ताचेर आशिर्वाद घालूंक मागुया आयज सायबिणीची भेट ह्या गोराब्यांनी जाता इग्रेजा चार्ल्स फेर्नांडीस जीना युसेबियो कुन्या दाबोली फिलोमेना फेर्नांडीस आल्तो दाबोली रेमेडियस सिक्वेरा Apa Orchard, Lavina Fernandes, Regina Mundi, Cristalina George, Alto Chicalin, Gladys Lobo. सायबीन मायचे मजतीन ह्या गोराब्यांचेर भरपूर आशिर्वाद पडूंक आमी मागुया बावार्थाची ड्युटी आयज पेटयता आल्तो चिकाली बॅकी आल्वारीस आनी फामील दाबोली आंजेलिना फेर्नांडीस आनी फामील ह्या फामिलींचेर आमची 400 वर्सांची बावार्थाची ड्युटी पेटूंक तांचे पासत मागुया हेर सगळी आमची मागणी इल्लोसो वेळ ओगीच रावन देवा मुखार आमी दवरुया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं आपोस्तल सिमांव आनी जूद आयज आमी ह्या दोन धर्मदूतांची परब मनयता खरीत भाशेन जेजून विचून काडल्या उपरांत जेजूक परगटूंक तांणी भार घेतलो तेच भाशेन आमी जेजूक परगटूंक पयलीं जेजूची ओळख घेवंक आनीक आमच्या जिवितांतल्यान आमी जेजूक परगटूंक आमकां ही कृपा मागुया आनी जायते फावटी घडये आमी चुकल्या फाटीं उरल्या हो वावर हो हें कार्य करूंक हे मिसाचे सुरवातेक देवाचे काकलुतीक उलो मारुया हांव पातकी सर्पविदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो नांव चारून सांगता मनान चिंतून तानान विचारून वायटातल्यान बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात म्हजो अपराध म्हजो व्हड अपराध ह्या सगळ्यांनी सदांच सांगपार मरे सगळ्या देवतांक भक्तां आनी तुमकां भाव भयणीनो आमच्या सर्वेस्वर देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता सर पदवीदार देव आमची काकूत करूं आमची पातकां भोगसून आमकां सासणांच्या जिविताक पावोवं
महिमा देवाक उत्सर्गी आनी शांती ताच्या इश्टांक संवसारी सर्वेस्परा देवा सर्गींच्या राया सोपविदा देवा बाबा आमी तुका नमस्कार करता आमी तुका दिन वाचता तुज्या दुर्वैभवा पासत आमी तुका वाखाणटा सुम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सुम्या देवा देवाचे शेवे तू संसाराचे पाप काडटाय आमची काकूट कर तू बाबाच्या उजव्याक बसताय आमचे मागणे आयकून घे कित्याक पवित्र आत्म्या सांगा की देवा बापाचे मोहिमेन जेजू क्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर आमेन. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा धर्मदुतां वरवीं तुका ओळखूंक तुवें आमकां फावो केलें. तांच्या मागण्याच्या धर्मान चड आनी चड मनशां तुवें धाडलेल्या जेजू क्रिस्ताक भावार्थान मानून घेवन तुका ओळखूंक पावूं आनी अशें आख्खे पृथ्वेचेर तुजी पवित्र सभा वाडत वचूं. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता देवा सासनाच्या सासना. बागेवून पावलून एफेसकारांक बरयलेले चिटी वेले वाचप. बावा भयणीनो, तुमी आतां परदेशी आनी परकी न्हय, भक्ताच्या सांगाता तुमी नागरीक आनी देवाच्या कुटुंबांतली. तुमी दोमदुतांचे आनी प्रवाद्यांचे बुन्यादीर बांदलोले घोर आनी तोच क्रिस्त जेजू त्या घोराचो कोणशा संदीचो फातोर. तोच तें घोर सांबाळटा आनी सर्वेस्पराचें मंदीर कशें वाडयता. ताचे सवे आत्म्या उदेशी तुमी देवाचें घोर कशें बांदून येतात. देवाचें उतोरें. देवाचे उपकार. आमचो जबाब शेकांशेक प्रितुमेचेर तांचो ताळो आयकूं येता. पोतून म्हणुया, शेकांशेक प्रितुमेचेर तांचो ताळो आयकूं येता. अंतराळ देवाची मोहिमा वर्णिता, मळब ताच्या हाताचें काम परगोडटा. एक दीस दुसऱ्या दिसाक ही गजाल सांगीत आसा, एक रात दुसरे रातीक ही खबर कळयत आसा. जबाब शेकांशेक प्रितुमेचेर तांचो ताळो आयकूं येता. उलोवप ना, उतर म्हळ्यार नाच, ताळ्याचो आवाज आयकूंकूच येना. तरी शेकांशेक प्रितुमेचेर तांचो ताळो गाजता. संवसाराच्या शिमा पर्यान तांचो संदेश पावता. जबाब शेकांशेक प्रितुमेचेर तांचो ताळो आयकूंक येता. उद्गार. Alleluia, 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 Alleluia. आमी तुका वाखाणटाव देवा, तूं सर्वेस्पोर म्हूण आमी ओळखून घेताव. दोनदुतांचो मोहिमेवून जोमो तुका वाखाणटा सर्वेस्परा. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजू मागणें करूंक एका दोंगरार गेलो आनी देवाक मागणें करून ताणें आख्खी रात चालली. उजवाडटूच ताणें शिसांक आपयले. तांतले 12 जाणांक वेंचून काडले आनी तांकां धर्मदूत अशें नांवूय दिलें. ते हे सिमांव, ताका पेद्रू म्हूण ताणें नांव दवरलें, आनी ताचो भाव आंद्रे,
जाकोब जुआंव, फिलीप, बार्तोलोमेव, माथ्यू, थॉमस, आल्फेवाचो पूत जाकोब आनी उर्बेवून म्हणलोलो सिमांव, जाकोबाचो पूत जुदास आनी घातकी उतरलो तो जुदास इस्कारियोत. तांचे बरोबर सोकला येवन जेजू एका मोळार रावलो. थंय ताच्या शिसांचो व्हड जोमो एकठांय जालो आनी जुदेया, जेरुसलेम, दर्या देगेच्या तीर आनी सिदोना तावन ताचें उतर आयकूंक वो आपल्या पिडे रोगांतली बरी जावंक आयलोलो पुस्कोळ लोक जमलो आनी मेळे आत्मे त्रास दिताले तसलीं मनशां बरी जावंक लागलीं. ताचे कडसून एक गूण भायर सरून तांकां बरी करतालो देखून सगलो लोक ताका हात लावंक सोदतालो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वखणी तुका क्रिस्ता. तुमी धर्मदुतांचे आनी प्रवाद्यांचे बुन्यादीर बांदलोलें घर आनी तोच क्रिस्त जेजू त्या घराचो कोणशा संदीचो फातर. भाव भयणीनो, आयज बागेवन सिमांव आनी जूड ह्या धर्मदुतांची आमी परब करता आसतना आमी धर्मदुतांची वळेरी जी आसा तातूंत लास्ट 3 नांवां आसात निमणीं. उर्बेवून म्हणटा तो सिमांव, जाकोबाचो पूत जुदास आनी त्या उपरांत घातकी जुदास आहा. हे दोगूय जाण उर्बेवून म्हणलेलो सिमांव आनी जाकोबाचो पूत जुदास हे ते दोग जाण आपोस्ल जांची परब आयज आमी करता. आनी आयची वाचपां, आयच्या पयल्या वाचपान बागेवन पावलून एफेजकारांक बरोवन जें सांगलां, आमी 400 वर्सांची आमची समरमणी करता आसतना आमकां लागता, कित्याक आमची पवित्र सभा, चिखलेची पवित्र सभा आपोस्लांचे बुन्यादीर बांदलोली. सान बार्तोलोमेव आमचो आस्कारी आनी तेच बरोबर फुडें हिस्टॉरिकली जें कितें घडलां त्या प्रमाणे बागेवन फ्रांसीस शावेर एक प्रवादी कसो वो एक देवाचो दूत कसो आमकां दुसरो आस्कारी कसो मेळ्ळा. म्हणटूच आपोस्लांचेर आनी प्रवाद्यांचे बुन्यादीर बांदलोलें घर तुमी, ही पवित्र सभा. तर भाव भयणीनो, हें देणें आमकां जरी तर फावो जालां जाल्यार सदांच जेजूक चिटकून रावपाक आमकां एक भाग. जशें आयच्या शुभ वर्तमानान आमी आयकता, जेजून सगल्यांक 12 जाणांक वेंचून काडल्या उपरांत सगलो लोक तांकां हात लावंक सोदतालो, कित्याक ताचे कडलो एक गूण भायर सोदतालो. आनी आमकां सगल्यांक ह्या गुणांची गरज, भो करून आयच्या काळार जेन्ना सगळे वाटेन एके भाशेन घुसपागोंदळ भितर चल्लेलो आसा, दूख कोश्ट भितर चल्लेले आसा, ओनीत आमकां वयता थंयसर दिश्टी पडटा, एकामेका सवें आमचे संबंद हालतात. आनी असल्या वेळार जेजूक जरी तर आमी हात लायलो जाल्यार ह्या सगळ्या वायटांतली आमी बरीं जावपाक जाता, सगळे तरेच्या दुयेंसांतली आमी बरीं जावपाक जाता. जाल्यार जेजूक हात लावंक घडये आमकां फावना. आमी धाकटीं पडटा वो आमी ओसोक्त पडटा, आमी पातकी उतरता. पूण आमचे मुखार आमचे आपोस्लांचेर बुन्यादीर आनी प्रवाद्यांचेर बांदलेल्या आमच्या घरान हें आमकां फावो. जेजू आमचे बराबर आसा. तर हो अणभव आमकां जण एकल्याक, आमच्या भोव करून आमच्या सगळ्या चिखलेच्या फिरगोजकारांक हें देणें आमकां फावो जावं आनी जेजूक दिसाच्या दिसाक हात लावंक पवित्र मिसाची भेट आमकां फावो जाता. आमी दर बुधवाराक आनी शुक्राराक जेन्ना भोव पवित्र संस्काराची भोजवण करता, आमच्या दोळ्यांनी आमी ताका सांस्पिता, ताचे बराबर येवन आमी एके भाशेन ताका हात लायता. तरीच कृपा आमकां मागुया आनी आमच्या भावार्थान वाडटा आसतना हे सगळे तरेचें वायट आमचे वेलें पयस कर आनी आमकां भावार्थान वाडय. आनी आमचे वरवीं जीं कोण दुसरीं आसात तांकांय हो जेजू मेळूंक, तांकांय जेजू हात लावंक मेळूंक हे भेटेन आमकां कृपा मागुया. गायन घेऊया C24, पेज नंबर 38. C24.
म्हज्या भावा भयणीनो म्हजें तुमचें बलिदान सोर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांत आनी मोहिमेंत आमच्या नाट्य पवित्र सुशेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेवं. भो मोगाळ बापा भाग्योन धर्मदुतां सिमावान आनी जुदान आपणाक आपयलेल्या जेजूच्या मोगान बरोवन ताची सोडवण परगटूंक संतोसान आपलो जीव खर्चिलो आनी रगत वारयलें. तीच सोडवण आमच्याय काळाच्या मनशांक कोडीत करूंक आमी तुका आतां भेटयता. त्या आमच्या सोडवणेच्या बलिदाना वरवीं आमकां उर्बा आनी बळ दी. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवीदारान सासणाच्या देवा सर्व काळयान सर्व थांय आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तुजी पवित्र सभा पवित्रतायेची खुणां जावन ह्या संवसारान सदां उरच्याक आनी सर्गीची शिकवण सगळ्या मनशांक परगट करच्याक तुवें ती धर्मदुतांचे बुनयादीर थीर आनी गोट बांदून दवरले. देखून आमी विस्वासान आनी व्हडा मोगान निरंतरी आमी तुजें किर्तन करता आनी सर्गीच्या दलबारां सांगाती संतोसान तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 सर्वेस्पर तूं स्वर्ग आनी संसार पडला तुजें नाव गोपान उन स्वर्गीक तुका सोय सोय सर्वेस्पराचे नावी आतां सोय उन स्वर्गीक तुका सोय सोय. बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणांची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणशी. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्च घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्च नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाभारताचो गुट परगटुया. तुज्या कुर्सानी पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडली सोम्या. संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी अजिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्च तुका समर्पिता.
तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तान पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवस धरून मेल्यांत त्या सगळ्या आमच्या बाबा भयणांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची हे बेटेक आयज आजीर जालोल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माय सांगाती तिच्या पोती बागयोन जुजे, बागयोन धर्मदुतां, बागयोन जुजे वाज आनी बागयोन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काडी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांची सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणांच्या सासणान. आमेन. धर्मदुतांचे बुनयादीर बांदलेलें घर आमी आमच्या भावार्थाक आमी गोवाय दिवंक आमचें जिवीत दिसाच्या दिसाक क्रिस्ताच्या उतरां प्रमाणे आनी शिकोवणे प्रमाणे चलूंक आमकां कृपा मागुया. जेजून शिकयलें प्रार्थन बापाक उबारुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज्य आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गाक जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसतो राज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां मागोस आनी आमकां कांय पडून दिवं नाका, वायटांतल्यान आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशेन वतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. कित्याक राजोदीक पदवी आनी महिमा तुजी सासणांच्या सासणां. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तुज तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणांच्या सासणांत. आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शिरे संसाराचे पाप कांतले आमची काकूट कर. देवाचे शिरे संसाराचे पाप कांतले आमची काकूट कर. देवाचे शिरे संसाराचे पाप कांतले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सुम्या देवाच्या भितर अशें म्हाका फावना, पूण तुज्या एका नांवान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मिक कुमयाव खातीर मागणें. मोगाळा जेजू, मोगाळा जेजू, तूं भोव पवित्र तूं संस्कारान भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सोत मानता. हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तूंन हांव सगळ्या वस्तूंन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता. आशेता. हे घडयेक एक घडयेक तुका हांव तुका हांव संस्कारान घेवंक संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी म्हज्या काळजान ये. तूं म्हज्या काळजांत तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजून आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आख्खोच आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुका एकवडटा. तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. म्हाका दिवं नाका. आमेन. आमेन.
तुझेच फाटल्यान येता जेजू आमच्या गोवल्या भुकेर आमी मरता जेजू आमच्या उल्या तुझे फाटल्यान येता जेजू आमच्या गोवल्या भुकेर आमी मरता जेजू आमच्या उल्या जिविताच्या उक्त्या मार्गार जेजू आमचे विश्वासान मरणांतल्या सुख्या जाग्यार जेजू आमचे उदकांतल्यान तुझे फाटल्यान येता जेजू आमच्या गोवल्या भुकेन आमी मरता जेजू आमच्या उल्या प्रार्थुया. बोमोगाळ बापा, बागयोन सिमाव आनी जुदाच्या जैतीवन मरना पासत हो संस्कार आमी समरमला तातूंत घेतिल्ल्या तुज्या पुताच्या मोहिमेवंत कुडी रोगता वरवीं तुज्या पवित्र आत्म्यान आमकां भर आनी तांचे भाशेन मरो पर्यंत तुज्या मोगान आनी सेवेन आमकां थीर करून दवर. आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. निसर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून या जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे मोदोपकार. भाव भयणीनो, सोनवारा दीस 26 तारखेर आमचे फिरगोजेन ब्लड डोनेशन कॅम्प घडोवन हाडलेलें आनी 26 तारखेर 26 जाणांनी आमच्या फिरगोजकारांनी आपलें रोगताचें दान केलां आमच्या तरणाट्यांच्या नांवान आनी 400 वर्सांचे समरमणेचे कमिटीच्या नांवान तुमकां जीं कोण आपलें रगत दान करूंक फुडें सरलीं तांकां सगल्यांक आमी देव बरें करूं म्हणटा. देवाचो आशिर्वाद तुमचेर मागता. उत्सवीक वर्साक मागणे. सर्वेस्परा देवा, आमच्या मोगाळ बापा, काळा काळी तूं मनशांक आपयताय, आकारताय आनी पाठयताय. मागीर फ्रांसीस शावेराच्या आपोवण्या आनी मिसांवां पासत आमी तुका दिनवासता.
तुज्या पुताच्या खुर्साचेर नदर थिरावन ताचें मन बदलप जालें. संवसारी मान सोडून मिशनरी उर्बेन शुभ वर्तमानाचो तो धिरादीक परगटणार जालो. ताचे रेलिकेची दबाशीक दाखोवणी तशेंच 2025 उत्सवीक वर्साक आमी तयार जाताना पवित्र खुर्साच्या बळान आमचो एकचार थिराय. तुज्या उतराच्या उसवाडान आनी परिशुद्धीक मनान तुवें दिल्लें मिसांव सहभागिलीपणान फुडें व्हरून आमचीं पावलां उजवाडाय. अशें पवित्र आत्म्याचे स्फुर्तेन संवसाराक बरवसो दितली शुभ वर्तमानाची उर्बेवन परगटणारा आमकां कर. आमीन. गायन घेऊया U33 पेज नंबर 248 U33. He was